नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। विश्व स्तन कॅन्सर दिवसाचे प्रयुक्त फेब्रुवारी 4 तारखेक कारवारचे हिंदू हायस्कुलात फ्री स्तन कॅन्सर जागृत आणि स्क्रीनिंग तपासण कॅम्प दवन घेलात म्हण लायन्स क्लब अध्यक्षे विनया नाईक सांगले। जिल्हा पत्रिका भवनात चलिले प्रेस मिटिंगात उलयले हेमी देशात सद्याक स्तन कॅन्सर जास्ती जाते आसा। हे कॅन्सराक पयले स्टेजारूच सोदून चिकित्सा दिल्यार रोगी जिवंत राहू शकता, लास्ट स्टेजार पर्यंत वाट राखल्यार मरण जाऊ शकता म्हण जागृत केले। तशमण लायन्स क्लब कारवार, रुक्मिणी क्लिनिक आणि पै ऑन्को केअर सेंटर हुब्बळ्ळी, लायन्स क्लब सदाशिवगड, महिला मंडळ कारवार हेमगे सहयोगान हे कॅन्सर जागृती आणि स्क्रीनिंग तपासण कॅम्प जारी केले। ह्या कॅम्पात स्तन कॅन्सर चिकित्सक डॉक्टर विश्वास पै, स्त्रीरोग चिकित्सक डॉक्टर राधिका नायक तपासण करचे आसात। सकाळी 9:30 दनपार 2 पर्यंत चलचे कॅम्पात कारवारची आजूबाजू सगळी बायली येऊन जास्ती संख्यान येऊन हे कॅम्पाचे उपयोग करून घेऊ जाय म्हणून विनंती केली। सदाशिवगड लायन्स अध्यक्ष तबस्सुम मुकदम, महिला मंडळाचे अध्यक्ष उषा हळदीपूरकर, ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेमा रायकर हेमी बी आशिले। डॉक्टर राधिका नायक स्त्रीरोगतज्ञ हुबळी ಇವರಿಂದ ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 4 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ತನಕ ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರವಾರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಯಂದಿರು ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ कारवार लायन्स क्लब वतीಯಿಂದ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ। नौदळ जावचे पहिले निस्तिकार समुद्र किनाऱ्याचे रक्षण करताले, पण आता त्यात निस्तिकाराक देश रक्षणा नावाचेर नौदळाचे अधिकारी त्रास दितात म्हणून करवी जिल्हाध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी सांगले। निस्ती धरूक निस्तिकार बोट मार्फत अगड समुद्रपर्यंत वयतात, त्यांना हवामानात बदल जाल्यार सुरक्षित प्रदेशात वचून रक्षण घेतात, जाल्यार नौदळाचे अधिकारी निस्तिकारा बरा सारखे उलयनात, हातान आणि गन्नानच उलयतात। देशाचे रक्षणेसाठी केल्ले नौदळाच्यान स्थानिक निस्तिकाराक रक्षण मेळचेत ना। केंद्र सरकारान निस्तिकार आणि नौदळाचे अधिकारी मदीं जावचो वाद बंद करचे कार्य करूंक जाय। निस्तिकारान आपली जमीन घर दिवन येवन सगळे त्याग केला, तसल्याक त्रास दिवचे सारखे न्ही म्हण तेमी सांगले। ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಗಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಆ ಬಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಊಟ ಸ್ಥಿತಿಸಿದಿಲ್ಲ ಉಂಟು। ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮೀಪ ಏನೋ ಬಂತು। ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಆ ಬೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅವಾಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಊಟ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು 9-15 ಜನ मासळे मारताले लोकांले खूप समस्या जायतो आसा। आमगेले लोकांक मासळेचे धंदे म्हणल्यार मेन आसा, आमगेले लोकांक नोकरी बीन ना आसा। आमी मासळे मारूनच पोट भरचे लोक। आमी आतां कितें आमगेले आतां झाड सगळे मारल्या नंतर पाणयाच्या ओत्तडान त्या वटेक जाता ना म्हणना हांव, त्या वटेक जाता पूण तेमगेल्या भितर जायना, आमी भायरच रावता। जाल्यार हेमी कितें करता, एकाएकी येता मारचे नेवल बेस नेवल लोक येता, हिंदीन गाळी घालता तेमकां हिंदी कळना एक, तेमी गाळी घालता, तेज्या ते गन पॉयंट दाखयता, ते रोपाक गाठ घालून मारता न्ही, तशी मारनाचो म्हणटा हांव। ना जाल्यार आमगेले लोकांक एक नोकरी ना न्ही, आमगेले ते मासळे मारका तर आमगेले धंदे आमगेले पोट भरका, आमी पोट भरून आसा ते धंद्यारूच आसा। हेज्या नंतर सुद्दां आमगेले लोकांक तेमी कितें करनाचो, आतां तेमी एक काम केलें आतां आमगेले डॉक्युमेंट्स रावता आमगेले कडेन, डॉक्युमेंट्स पळोवन डॉक्युमेंट्स चेक करून तुमी हांचेत की न्ही की हय म्हणून तेमी डॉक्युमेंट्स चेक करून आमकां सोडका न्ही, आनी काय करना, तेमी चेक करूं, आमकां काय प्रॉब्लम ना, तेमी चेक केल्या बद्दल आमकां बी बेजार काय ना, चेक करचेच। कित्याक जाल्यार एक आमगेले हे भारताचे हे न्ही ते आमगेले एक सेक्युरिटी तेमी आमगेले सगळेच रक्षणा करता, तेमी आमकां बीन कळटा, जाल्यार कितें आमगेले बीन पोट भरना न्ही, आमगेले बीन पोट भरका। आमी तेमगेले एरियांत वचना, आमी भायरच रावता, आमी तेमगेले एरियांत जावं भायल्या एरियांत रावले नंतर तेमी एक डॉक्युमेंट्स चेक करून आमकां सोडका, हेच ताणें आमगेले मागणी, आनी कांय ना। गोवा राज्याच्यान चोरेचो सोरो हाडतीत आशिल्ले कार समेत एक व्यक्तीक अटक केल्ली घटना अनमोड चेकपोस्ट हांगा घडली। अनमोड चेकपोस्टाचेर ब्रेस्तार रात्रीन वाहन तपास करतना स्विफ्ट डिझायर कारीत सुमार 100 सोऱ्या बॉटल आशिल्ले पत्तो लागलो।
ह्या प्रकरणासंबंध अमित साकळीकर एका अटक केला. कारीत आनी एक व्यक्ती आशिल्ले बदलवी स्थानिक लोक सांगतात, पण त्या व्यक्तीक कित्याक सोडले कळून येयलें ना. कार तपास करतना तो व्यक्ती आपूण धारवाडचो पोलीस म्हणून ID कार्ड दाखयलो अशें कळून येयलां. जाल्यार त्या व्यक्ती विरुद्ध प्रकरण दाखल जालें ना आनी कित्याक जालें ना असो प्रस्न नागरीक करते आसात. मुदगा समुद्र किनाऱ्याचेर समुद्र कासव दीस उजवाडांत ताती घालचे पळोवंक मेळ्ळे. कासवाल ताती वन विभागान संरक्षण करून सुरक्षीत दवरले. नोव्हेंबर ते मार्च पर्यंत समुद्र कासव ताती घालचो वेळ. ह्या वेळाक कासवाक कसले बी अडखळ करूंक निजो अशें नुस्तेकाराक आनी सार्वजनिकांक माहिती दिवचे कार्य वन विभाग करते येयला आनी कासवाल ताती घाईल बद्दल माहिती दिल्ल्याक गौरव धन बी दिता. మొట్టెక్కడ మాట్లాడట్లేదు కదా మొట్టగా చూస్తారు మేడం ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನ್ ತೆಂಗಿಗೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗೈತೆ ತೆಂಗಿಳ್ಬೇಕು. नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पुजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पुजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंवा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. हळयाळ येल्लापूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर हत्तीले दर्शन जायत आसा. रस्त्यार आशिल्ल्या हत्ती लागींच्यान गेल्ले कारीचेर हमलो करूंक हत्ती धांवन येवचो व्हिडिओ पर्यटकान केला. हळयाळ येल्लापूर राष्ट्रीय महामार्ग जंगला मदल्यान आशिल्ल्यान ह्या मार्गाचेर रानांतले जनावर दिसचे सहज जाला. पण आता सद्याक व्हड जनावर म्हणल्यार हत्ती गवरडो वाघ दिसतात. सद्याक एक हत्ती रस्त्या मदीं आशिल्लो. तेजे बाजूच्यान गेल्ले कारीचेर हमलो करूंक हत्ती मुखार येयलो. इतल्यात कार रस्तो सोडून घेवन बाजूच्यान गेल्ल्यान कसली अवघड घडली ना. पण हत्ती आपल्या संरक्षणासाठी कारीचेर हमलो करूंक मुखार येयले दिसून येता. ಕಾಡನೇನೆ ಸಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನು ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಓದು 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 ವಾವ್ ನೀವು ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋನಲ್ಲಿ 600 ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ 600 ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. जोयडा तालुक्याच्या रामनगर हांगा आशिल्ले पशु दवाखाना कायम बंद आशिल्ल्यान स्थानिक लोकांनी क्रोध व्यक्त केलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळ्या तालुकांपैकी जास्त प्रमाणात जनावर पोसचो तालुक म्हणल्यार जोयडा तालुक. हांगा म्हशी रेडे गाय बकरे कुकडा असे जनावर आणि पक्षी पोसतात. मुख्य म्हणल्यार रामनगर हांगा म्हारग सुणे पोसचे नागरीक बी आसात. अशें आसतना रामनगर आशिल्ले पशु दवाखाना कायम बंद रावता. हांगा पशुवैद्य येवचेच ना आनी दवाखान्याच्या डोराचेर बोर्ड लायला. गांवाक लसिका घालूंक ग्रामांत गेला असो बोर्डाचेर बरयला. पशुवैद्य येवचेच ना आनी लसिका घालूंक केन्ना वयतले आनी खंय वयतले तें कळ्ळें ना. सद्याक रामनगर हांगा सुण्याक रोग येयला. जाल्यार इलाज करूंक बेळगांवच्या खासगी दवाखान्यात व्हरची परिस्थिती आसा म्हूण स्थानिक लोकांनी क्रोध व्यक्त केला. डॉक्टर आमकां जाय बाबा हांगा केन्ना बघता तेन्ना बंद दवाखानो केन्ना बघता तेन्ना बंद दवाखानो. घरातलो मेंबर सारखो उरता कुत्रो म्हणजे ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಊರಲ್ಲಿ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 5-6 ದಿನನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ರಕ್ತ ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿಗಳು. ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ.
ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲೈನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ आज इतल्याच मुखालसा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.